आज आमी हांगा स्वामी समर्थाच्या मठा फुडल्यान ट्रान्सफॉर्मराचें इनॉग्रेशन करपाक येयल्ले आसा। आमच्या बरोबर आमची गांवची MLA मॅडम दिलाला लोगो, तशेंच वॉर्ड मेंबर सिंपल, पंच विघ्नेश, एक्स पंच विघ्नेश, डेप्युटी सरपंच विलियम, पंच मेंबर शर्मिना, तशेंच आमचे गांवचे सगळे लोक, निलेश, स्वामी समर्थ मठाचो अध्यक्ष, प्रवीण, सरपंच वचेल पंचायत। आयज खूब खोशी भोगता की ट्रान्सफॉर्मराचें इनॉग्रेशन जाल्लें आयज हांगासर। लोकांक लायटीक लागून खूब त्रास जातालो हांगासर, लायटी येताल्यो आनी केन्ना रातभर लायटूय आसना। ताका लागून आयज हो ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेशन जाला तें पळोवन खूब खोशी भोगता। आनी हांगासर गांवच्या लोकांक त्रास जातालो तो आनीक त्रास जावचो ना। ताका लागून आमी मॅडमीक थँक्यू म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू। आयज आमी स्वामी समर्थ देवळाच्या फुडल्यान हांगा इनॉग्रेट करपाक 100 kVA ट्रान्सफॉर्मर कॉस्टिंग ₹16 लाख 16 लाख। आनी आमचे बरे आहा आमचो सरपंच बाब अभय, आमचो सगळे वॉर्ड मेंबर, आमचो ओशेलचो सरपंच बाब प्रवीण, आमचे सिंपल आमचे वॉर्ड मेंबर विलियम, आमचो एक्स डेप्युटी सरपंच विघ्नेश, आमचो एक्स मेंबर, सगळे आमचो बाबा निलेश इज द प्रेसिडेंट ऑफ दीस मठ, सगळे हांगासरले ग्रामस्थ प्रेस मिडिया। आयज व्हडी खोशी भोगता हो 100 kVA ट्रान्सफॉर्मर हांगा देवळाच्या फुडल्यान इनॉग्रेट करपाक। दीस वील केटर टू द नीड्स ऑफ टील द मार्केट पर्यंत आनी त्या वाटेन। पयले कितें आसता जातालें ते रिवर बँक्सा कडेन एक ट्रान्सफॉर्मर आसलो एंड इट वॉज गेटींग ओवरलोडेड। सो वो चडान आमचे मरे आमचो AE बाब रायकर आनी JE विशाल आनी कॉन्ट्रॅक्टर बाब माऊली कॉन्ट्रॅक्टर्स। सो तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी हेच रिक्वेस्ट करता आमच्या सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक स्पेशली आनी सरपंचाक। वो तिसरो इन शोली ट्रान्सफॉर्मर आमी इनॉग्रेट करतात। पयले आमी आमच्या थिएटर जंक्शन त्या रस्त्याचेर फ्रॉम चोपडे ब्रिज ते फार्मसीच्या सायडीकूच ट्रान्सफॉर्मर चालू केल्लो, इनॉग्रेट केल्लो। मागीर ओशेलान इनॉग्रेट केल्ले भाटयेर आनी दीस इज द थर्ड इन शोलिंग वेला काणका इनॉग्रेट केल्ले आहा आमी। सो हेच आमच्या ह्या टर्मान इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड वॉटर हे म्हणटा ती मनशाची मेन नेसेसिटीज।